तिरंग्याक राष्ट्रीय मान आसा तो गाणीत लावपाक मेळना, लावचोय न्हय। देखून 15 ऑगस्टाक तिरंगो हुबयतले जाल्यार आदी वाठार नितळ करपाचे कश्ट घेयात। वास्कोच्या जागृत नागरिकांनी उलो मारला। राज्यांत कोयराचो विशय दिसान दीस वाडत आसा। सदांच आमी कोयरा खातीर सरकाराक जबाबदार धरप सारकें न्हय। लोकांनी नितळसाणे खातीर पावलां उबारपाक जाय। मुरगांवचो शंकर पोळची सांगता। तो म्हणटा, चवथे फावट मुरगांवची भौशीक सुवात नितळ केली तरी लेगीत लोक सुदारनात। भौशीक सुवातांनी सोऱ्याच्यो बाटल्यो, सिगरां, खाणाची पाकिटां उडोवन घाण करतात। कितें तरी भौशीक लागणूक आसपाक जाय, शंकर पोळजी सांगता। आयकात। हांवें तुका सांगपाची गरज ना की तूं हें कर आनी तें कर नाका म्हणून। सो आयज आमी जाणकार मनीस हे येवन बुरशेपणां करता। पुलीस आपली ड्युटी करता, करिना हें म्हणिना आमी, पूण पुलीस सदांच 24 वरां हांगा रावंक शकना न्हू। सो थोडी आमी जाणीव स्वता सुद्दां करून घेवपाक जाय। हांगा सोऱ्याचे बाटले सगळे तरेचे मेळटले तुमकां। डिफरंट टायप ऑफ लिकराचे बॉटल्स तुमकां हांगा मेळटले, चिप्साची पाकिटां मेळटली, सिगरेटीची पोतां मेळटली, सगळे मेळटले, कळ्ळें तुका। सो हें अशें जावंक जायना, कित्याक सांग हो धाकट्या भुरग्यांचेर परिणाम पडटा। ह्या स्पॉटाचेर 3 फावटी आमी क्लीन केला आनी हो अनिल काणकोणकर कितें हांगासर हे देवळाचे बीन राष्ट्रवादीचे बीन तोच पळयता आनी तेचे सदांच एकूच म्हणणें आसता, शंकर ही जागा क्लीन आसूंक जाय, सायडीक चर्च आहा ही हांगासर। सो ही 2 देव घरां हांगासर, तेच्या खातीर ही जागा क्लीन दवरूंक जाय म्हणून आमी हांगा चड फोकस घालता। आतां आमी 3 फावटी क्लीन करून परत हांगासर एक गार्बेज तुमी पळोवपाक शकता, सगळी बुरशेपणां करून सोडल्या। सो हांव आतां पळय 15 ऑगस्ट येयला, कितें आमी आतां 15 ऑगस्टाक सुद्दां आमी अपील करता की पयलीं तुमचे सरावंडींग क्लीन करा आनी मागीर फ्लॅग लाया। त्या फ्लॅगाचो बेश्टो अनादर करूं नाका। सायडीक सगळे गार्बेज आनी मदीं तुमी फ्लॅग लायतले, दीस इज टोटली रॉंग। म्हाजें म्हणणें इतलें की सरावंडींग क्लीन थेया। तुमचे जे पब्लीक प्लेसीस आहा ते सोऱ्याचे बाटले, चिप्सांची पाकिटां, सिगरेटीचे ती पोतां ही असले उडोवन घाण करूं नाका बुरशेपणां। आता हेणी आमच्या पोलजीन बसून बरें इनिशिएटीव घेतला की क्लिनिंग करपाचें। पोलजीन 2 विका पयलीं हांगासर क्लीन केल्लो, सारकें एकदम जागो सामको क्लीन करून केल्लो। पूण हे आमचे लोक कशे, जे लोकल लोक हांगा सुदारना कशे की सगळे पोरतून येवन बर्थडे हांगा पार्टी करप, सगळी घाण करप, हांगासर पोरतून सोऱ्याचे बाटले कितल्या वाटेर म्हणून करताले आमकां कळना। आनी हांवें हेज्या पयलीं एकदां कंप्लेंट दिल्ली की कलेक्टराक लेटर केल्लेले, आमच्या पुलीस स्टेशनार केल्लेले, सिवोक केल्लेले, वयल्यान वीथ फोटो केल्लेले आनी सगळे हे करून कंप्लेंट दिल्ली। तेजेर आमी पुलिसांनी खुबदां तेंचेर एक्शन घेतली, पूण तरी कोण लोक सुदारना म्हणून आमकां हांगासर येड येयला। पूण हांव हेजे फुडें म्हणटा की पुलिसांनी जावं खंयचो जो गव्हर्मेंट कायदो आहा हेजे जी घाण करता तेंचेर कडक सामकी तेंचेर एक्शन घेवपाचें। आम्ही 4थी फावट हांगा क्लीन केला, पण प्रत्येक फावटी हांगा घाण, प्रत्येक फावट चिप्साचे हे सोऱ्याचे बाटले हे आमी आतां ना म्हणजे हे 19 प्रोजेक्ट अख्खे सड्यार अख्खे खंय केल्या पळय बाटले आमकां गावतात। आमी एक रिक्वेस्ट करता पुलिसां कडेन, सगळ्यां कडेन, पुलीस जाल्यार पावतात आमी प्रत्येक फावटी, पण आमकां रिक्वेस्ट करता लोकांक सुद्दां की तेंच्यांनी मातशें तरी एक मनान हें धरपाचें की ही धरती आमची सुद्दां। हांव एकलोच रावना हांगा, तूंय रावता, सगळे जाण रावता, तेंच्यांनी स्वता सुद्दां रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवंक जाय की हे क्लीन करपा खातीर। गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरो माली।